नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग गोवा. स्मिता येळकाराचो उपकार. खबरो विस्तारान. एका वटेन पालक शाळा सुरू जावपाच्या तयारीत आसात जाल्यार केप्यां मोरपिल्ला गांवांत भुरग्यांक स्कुलात धाडचे ना म्हणून पालक ठाम रावल्यात. मोरपिल्ला सरकारी शाळेची खंय दशा जाल्या. इमारती 30 ते 40 वर्सां आदली, मेंटेनन्स ना, रिपेर ना. हाज्या पयलीं पालकांनी शिक्षण खात्याक कळयल्लें, मात कांयच एक्शन ना. आता इमारतीचें रिपेर काम सुरू करिना तो मेरेन भुरग्यांचो शाळेचेर बहिष्कार. जे प्रायमरी स्कूल आसा, हे ज्यो 2 क्लासी आसात त्यो 40 वर्सां पयलीं सुमार बांदलेल्यो. तश्योच हे प्रायमरी स्कूल आसा ते एक 30 वर्सां सुमार पयलीं बांदले आनी जे हायस्कूल आसा ते एक 25 वर्सां पयलीं सुमार बांदले. आनी ह्या तिनूय स्कूल जी आसा ती आयज पर्यंत रिपेर जाल ना. हे आमकां गव्हर्मेंट सांगता करता म्हूण काम, फक्त सांगता करता म्हूण, पूण प्रत्यक्षान आयज पर्यंत कांय जाल ना. आनी आतां गव्हर्मेंट सांगता आमकां की आमच्या भुरग्यांक स्कुलां धाडा. पूण फाल्यां कितें आमच्या भुरग्यां जालें जाल्यार रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेतलो? गव्हर्मेंट घेतलो? कोण घेता ही रिस्पॉन्सिबिलिटी? तेका लागून आमी सगळे पेरंट्सांनी डिसायड केला की फाल्यां साकून गव्हर्मेंट जर आमकां एक डिसिजन दिना की आमचे ह्या जी मागणी आसा ती कितें करता ते सर आमी भुरग्यांक स्कुलां धाडचे ना. सगळे पेरंट्स भुरग्यांक घेवन स्कुलाच्या भायर रावतले. त्या फाटले मिटिंगेक आमकां आमचे जे एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर येवन गेले. ते म्हणपाक लागले 5 तारखेक तुमी स्कुलां भुरग्यांक धाडाय. तर त्या वेळाचेर आमी तेमकां सांगला तुमी आमकां रिटर्न दियाय, कित्याक स्कूल असले वर्स कंडिशनां आसा की खंयच्याय टायमार खंयचोय एक स्लॅबाचो फसवण समज पडटा भुरग्यांचे जाल्यार इंजरी जाल्यार तुमी रिस्पॉन्सिबल आसतले हें पण बरोवन दियाय. सो ते एग्री नासले त्या टायमाचेर. आनी आयज तेमी आमकां सांगलेलें स्कूल स्टार्ट जावचे पयलीं काम स्टार्ट करता म्हणून. आयज पर्यंत फाल्यां स्कुलाचो पयलो दीस आनी आयजून पर्यंत काम स्टार्ट जालें ना. आनी तेका लागून आमी आयज सगळ्या पेरंट्सांनी जे हिंगा सगळे पेरंट्स जे आसा तेमी सगळ्यांनी चिंतलां, एक निश्चय केला की फाल्यां भुरग्यांक स्कुलाक धाडपाचें न्हय जो पर्यंत स्कुलाचें काम जायना तो पर्यंत. नवो मंत्री नवीन सरकारी गाडी अशी सध्या परंपरा. 2012 सावन आता मेरेन सरकारान मंत्र्या खातीर गाडयो घेवपाक 7 कोटी रुपया मोडल्या. 2020 पयलीं गाड्यावयल्या खर्चाचें लिमीट कमी आशिल्ल्यान इनोवा मेरेन गाडी घेताले. आता लिमीट 30 ते 35 लाख केल्ल्यान मंत्री इनोवा सोडून आनीक म्हारग गाडयो घेवपाक लागले. 2022 नव्या सरकारांतल्या मंत्री सभापती धरून आता मेरेन 8 गाडयांचेर 2 कोटी 57 लाख मोडले. पळयात मंत्र्याच्या गाड्यांचेर खासा रिपोर्ट. दरेका सरकारात मंत्री शपथ घेतलो की आपल्याक नवीन सरकारी गाडी घेता. तातूंत कांय मंत्री एका टर्मात 2-2 गाडयो घेतात. कांय मंत्री एकूय गाडी घेनासतना स्वताची गाडी वापरतात. 2012 सावन आता मेरेनच्या टर्मात 36 गाडयांचेर 7 कोटी 5 लाख मोडल्यात. 2012 ते 17च्या टर्मात मंत्र्या खातीर 15 गाडयो घेतल्यो 2 कोटी 2 लाख खर्च करून. तातूंत 10 इनोवा, 1 फॉर्च्युनर, 4 वेगवेगळ्या ब्रँडांच्यो मात 15 लाखां सकयल्यो गाडी आशिल्ले. फ्रांसीस डिसोजा, महादेव आनी तवडकरान एकाच टर्मात 2-2 गाडयो घेतल्यो. ह्या टर्मात मिकी पाशेको मंत्री आसलो तेन्ना ताणें सरकारी गाडी घेतली ना. 2017 ते 2022च्या टर्मात मंत्र्यां खातीर 2 कोटी 77 लाख मोडून 14 गाडयो घेतल्यो. 12 इनोवा क्रिस्टा, पर्रीकाराची हुंडाय टकन्स, माविनाची MG ग्लॉस्टर. बाबू कवळेकरान विरोधी पक्ष नेतो म्हण एक इनोवा जाल्यार उपमुख्यमंत्री म्हण दुसरी घेतली. माविन गुदिनोन पयली इनोवा आनी लिमीट वाडयतकीर 36 लाखांची MG गाडी घेतली. ह्या टर्मात विजय, रोहन, जेनिफर आनी काब्रालान सरकारी गाडी वापरूना. पयली 2017च्या नेमा प्रमाण मंत्र्यांक 17.50 लाख जाल्यार मुख्यमंत्री सभापतीक 21 लाखां मेरेनची गाडी घेवपाक मेळटाली. 2020 सरकारान मंत्र्यांची गाडी घेवपाचे पयशांचे लिमीट वाडोवन मंत्र्यां खातीर 30 लाख जाल्यार मुख्यमंत्री आनी सभापतीक 35 लाख मेरेन मर्यादा वाडयली. 2022 ते 20 मंत्र्यां खातीर 2 कोटी 26 लाख मोडून 7 गाडयो घेतले. लिमीट 30 ते 35 लाख मेरेन वाडयल्ल्यान मंत्र्यांनी इनोवा घेवपाची सोडली. सगळेच मंत्री सरकारा कडच्यान 30 लाख रुपया वयली गाडी घेवपाक लागले. 7 गाडया, 2 किया कार्निवल, 3 फॉर्च्युनर, 1 जीप मेरिडियन आणि 1 इनोवा.
सुभाष शिरोडकर आणि निळकंठाक 30 लाखांची किया कार्निवल दिल्या. प्रमोद सावंत, बाबूश मनसरात आणि सुदिनान 35 लाख किमतीची फॉर्च्युनर घेतल्या. गोविंदान 32 लाखांची जीप मेरिडियन. रवी नायकान मात 26 लाखाची इनोवा घेतल्या. विश्वजीत, काब्राल आणि रोहन सध्या स्वतःच्यो हाय एंड गाडयो वापरतात. ते भायर सभापती, उपसभापती आणि वेगवेगळ्या महामंडळाचेर आमदारांनी ताबो घेतात ते आपल्याक पहिली नवीन गाडी घेतात. ह्या फावट सभापती तवडकरान 31 लाखांची किया कार्निवल घेतल्या. प्रत्येक नवो मंत्री दरेका टर्माक नवीन गाडी घेतात. तातून आपल्या पसंतीचो नंबराची गाडी ते घेतात. जसे पर्रीकाराचो 13 नंबर आशिल्लो, सुदिनाचो 4664, बाबू कवळेकराचो 7080, गोविंदाचो 8949, मिलिंदाची 9406, राणेची 9000, तवडकराची 5909 असे पसंतीचे नंबर असता. मागीर दुसरो मंत्री आदल्या मंत्र्याच्या नंबराची गाडी वापरपाक सोदिना. या सगळ्या बोवाळात सरकारी तिजोरेचेर कोट्यांनी रुपयांचे वजे. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. गोंयांत नियोजीत G20च्या आनीक एका बसकेक आज सावन सुरवात. ही बसका 3ऱ्या इंटरनॅशनल फायनान्शियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुपाची. 20 देशांतले टॉप अर्थीक संस्थांचे अधिकारी ह्या बसकेत वांटेकार जातले. ही बसका 5 जून ते 7 जून अशी 3 दीस चलपाची. आंतरराष्ट्रीय अर्थीक वास्तुकलेत सुधारणा करपाचे मार्ग आनी संवसारीक अर्थवेवस्थेच्या प्रश्नाक तोंड दिवपाचेर ह्या बसकेत विशय आसतलो. घेवया बारीकसो ब्रेक, पळयत रावात प्रुडंट. जागतीक पर्यावरण दिसा निमतान सलीम बर्ड सँच्युरीच्या वाठारांत खारफुटी लावपाचो कार्यक्रम राना खात्यान आयोजीत केला. राना मंत्री विश्वजीत राणे ह्या कार्यक्रमात वांटेकार जातलो. तशेंच मिश्टी खारफुटी प्लांटेशनाची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या खासा मोहिमेचे लायव्ह स्ट्रीमिंग जातले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोंयकारांक संबोधीत करतलो. गोंया हेर कांय जाग्याचेरूय मँग्रोव्ज लावपाची कार्यावळ जातली. जागतीक पर्यावरण दीस आसा, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, आनी त्या खातीर आमी हांगा 2 कार्यक्रम आयोजीत केल्ले आसा. सकाळ फुडें आमचे मानातीक वनमंत्री, राना खात्याचे मंत्री बाबा विश्वजीत राणे सर ते येतले. तांचे हस्तुकी प्लस ह्या माणकुला आयलँडाचेर आमी मँग्रोव प्लांटेशन घेतले. सादारणतः एक 2000 मँग्रोवाचे सॅम्पलिंग्स आमी लावपाचो आमचो निर्धार आसा. आमी आमचे हांगा प्रामाणीक सिटिजन्स प्रेमानंद मामरे, आमचे आमदार शेट सर हांकां सगळ्यांक आपयल्ले आसा. NGOs, स्कूल स्टुडंट्स आनी आमचे नाबार्ड बँक ऑथॉरिटीज आनी बँकेचे नाबार्ड बँकेचे आनी स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे, त्याच बरोबर आमचे राना खात्याचे सगळे अधिकारी हांगा उपस्थित आसतले. आमी फाल्यां सकाळीं 7:30 वरांचेर हांगा मँग्रोव प्लांटेशन घेतलें. ओके सर, टोटल ते 2000 मॅनग्रोव्ज आहा ते सलीम अली बर्ड सँच्युरीन येतले काय बर्ड सँच्युरी भायर येतले? कशें आसा पळय, माणकुले आयलँडाचेर आमी सायट्स आयडेंटिफाय केल्ले आसात जे थंय आमी ते लायतले. सलीम अली बर्ड सँच्युरीक तो वेगळो कार्यक्रम आसा 10:30 वरांचेर, जेन्ना आमचे मानातीक केंद्रीय राज्यमंत्री पर्यटन राज्यमंत्री श्रीपाद भाऊ नायक येतले आनी बाकीचे अधिकारी आसतले. तांच्या हस्तुकी आमी मागीर हांगा सलीम अलीन थोडीं झाडां लायतली. म्हादयक कर्नाटका पासून न्ही जाल्यार गोंयकारा पासून वाचोवपाची वेळ आयल्या. बेबदड सुराटा पर्यटकांच्या पिकनिकेक म्हादयच्या पात्रांत मोठ्या प्रमाणात जाता. पिकनिकेक वचपी कांय तरणाटे थंय बियरीच्यो सोऱ्याच्यो बाटल्यो कोयर थंयच बुडोवन म्हादय न्हंयचे पात्र आनी वाठार इबाडून चल्ले. पर्यावरण दिसा निमतान विवेकानंद पर्यावरण जागृतीच्या वावुरप्यांनी सोनावळ वाठारांत नितळसाण केली. म्हादय खातीर आंदोलनां, मोर्चा, उपोशणां आनी भौशीक सभा घेवपी गोंयकार, कर्नाटक आनी महाराष्ट्र उदक वळत म्हूण म्हादयच्या अस्तित्वा खातीर आवाज काडपी गोंयकार. मात सद्याक म्हादयचे पात्र पेड्डार करपी, बुरशे करपी कांय गोंयकार. सोबीत म्हादय आनी वांगडा पांचवोचार वाठार. म्हादयचे कुशीत पिकनीक करूंक शेनवार आयताराक गोंयच्या तरणाट्यांची गर्दी पडटा. मात तातूंतले कांय जाण पिकनीक करून परत वतना म्हादयक दिवन वतात सोऱ्याच्यो बाटल्यो, बियरीचे कॅन, प्लास्टीक कोयर आनी थर्मोकॉल. विवेकानंद पर्यावरण जागृतीच्या वांगड्यांनी पुराय वाठार नितळ केलो. म्हादयचे पात्र अशे तरेन इबाडचे न्ही, बुरशेपणां टाळात म्हूण विवेकानंद पर्यावरण जागृती फौज उलो मारता.
आमी सुरवात केला म्हादईच्या काठावयल्यान. म्हादई जी गोंयांत येता कडवळच्यान सोनाळ हांगासर, हे आमी सोनाळ ह्या जाग्यार आसा. थंय म्हादई वायल्ड लायफ सँच्युरींतल्यान म्हादई अशी पास जाता थंय आसात. आनी तुमी पळयल्यार हो आनी अशेंच एक ट्रक भरून कचरो आमी लागीं केला आनी तो धाडून दिला. दर आयतारा जवळ जवळ 5 म्हयने हांगा पिकनिकर्स येतात आनी तेंचो येतना कचरो जो आसा तो व्हरनात. सोऱ्याचे बॉटल फोडलेल्यो, काचेचे बॉटल, प्लास्टीक कचरो, थर्माकोल सगळ्या तरेचे कचरो हांगा आसात. खूब वायट दिसता की पिकनिकर्स येतात मजा करपाक पण सगळी आपली घाण हांगा दवरून वयतात. आणि म्हणून हे जागतीक पातळीचेर अशा तरेचे बीट द प्लास्टीक पोल्युशन म्हणून एक कॅम्पेन सुरवात करपाची गरज पडली. एकदा उदकांतल्यान हो कोयर व्हांवत फुडें समुद्रान गेल्या उपरांत सगळी बायोडायवर्सिटी डिस्टर्ब करता, वेगवेगळ्या प्रकारचे पोल्युशन तयार जाता आनी ते कमी करपाक लागून हो कोयर जो आसा तो बिचा वयल्यान खंय तरी भायर बिचार येवच्या पयलीं आनी बीच साफ करच्या पयलीं म्हाका दिसता आमचे न्हंयो जर आमी साफ दवरल्यो जाल्यार बीच क्लीन करचे पडचे ना आमकां. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी. सरकारी अनुदानी कोंकणी मराठी शाळांक भुरग्यां फाटल्यान 400 रुपयांची स्कीम बंद केली म्हणचे परस ती मॉडिफाय केल्या अशें म्हणप योग्य म्हणून शिक्षण संचालक शैलेश जिंगडे सांगता. शाळांक अर्थीक मजत दिवपाची नवी येवजण कोंकणी मराठी शाळांक चड लाव दितली म्हणून संचालक सांगता. येवजण बंद जाल्या ताचेर भाशा सुरक्षा मंचाची सोमारा खासा बसका. पयलीं कितें जातालें 400 रुपया पर चायल्ड पर मंथ ह्या रेटीन आमी पयशे दिताले आनी ते पयशे युटिलायज जातकीर आमकां युटिलायजेशन सर्टिफिकेट दिवचें पडटालें आनी उरिल्लो एमावंट सरेंडर करपाचो नाजाल्यार फुडल्या इन्स्टॉलमेंटान एडजस्ट करपाचो अशी ती स्कीम आशिल्ली. युटिलायजेशन सर्टिफिकेट्स आमकां खुबश्या स्किमीची आयिल्ली नात. ताजेर एक व्हडलो इश्यू जालो. ह्या खातीर 2 वर्सां पयलीं गव्हर्मेंटान डिसिजन घेतलें की ही स्कीम बंद करपाची. पूण आतां आमी गव्हर्मेंटा कडेन हें करून डिस्कशन करून म्हाका सांगपाक एकदम बरें दिसता की ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान ही जी आमी पॅटर्न ऑफ एसिस्टंस जशी हायस्कुलाक आनी हायर सेकंड्रीक आसा तशीच आमी ह्या कोंकणी आनी मराठीच्या प्रायमरी स्कुलांक इम्प्लिमेंट करता. आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हणल्यार CM सरान ही फाटल्या 2 वर्सांच्यान स्टार्ट केल्या. तो फाटल्या 2 वर्सां जेन्ना 400 रुपयाची स्कीम बंद करपाचें ठरयल्लें तेन्नाच्यान ही पॅटर्न ऑफ एसिस्टंस एप्लिकेबल जातले. आनी तुमी जर पॅटर्न ऑफ एसिस्टंस पळयला न्ही जे जे स्कुलाक लागता त्यो सगळ्यो गोश्टी एडमिसिबल आसा आनी तातूंत म्हाका दिसता मेंटेनन्साच्यो सगळ्यो गोश्टी कवर जातल्यो. फायनान्शियल असिस्टंट स्किमीत गरज पडटा त्या प्रमाण बदल करपा खातीर सरकाराची तयारी. फुडें ही स्कीम इम्प्लिमेंट करता आसतना जर कितेंय जर कोणें आमकां मॅनेजमेंटान पॉयंट आवट केलें की आमकां ही डिफिकल्टी येता ते पॅटर्न ऑफ एसिस्टंटान ह्यो गोश्टी इन्क्लूड करूं जाय ताजेरूय आमी विचार करूंक शकता. गव्हर्मेंटा कडेन त्यो गोश्टी मांडून ताका सोल्युशन काडूंक शकता. पूण फक्त 400 रुपयाची स्कीम बंद केल्या अशें म्हणप योग्य न्ही अशें म्हाका दिसता. कित्याक 400 रुपयाची स्कीम आमी मॉडिफाय करून रिइंट्रोड्यूस केल्या अशें म्हणप सारकें अशें म्हाका दिसता. सुत्रांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण आदले येवजणे खाला सरकार सुमार 400 कोटींचो खर्च करतालो. नव्या येवजणे खाला सरकाराक सुमार 200 कोटींचो खर्च येतलो. मजगती भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचे कोर कमिटीची सोमारा बसका जाता. थंय नवे शिक्षण धोरण आनी कोंकणी मराठी शाळांक भुरग्यां फाटल्यान 400 रुपयांची स्कीम बंद केल्या ताचेर चर्चा जावं येता. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी. गोरवां आसूं, कुत्रे, सशे, पक्षी वा आनी कसले मुके प्राणी तांकां स्वताचें घर आसा आनी तांकां सांबाळपी बापूय आसा. भटक्या जनावरांचो बापूय अतुल सरीन युकेच्यान गोंयांत सेटल जालो आनी शिवोले मुक्या जाती खातीर वेलफेअर फॉर एनिमल म्हणून NGO चलयता. मोने जातीचे पोट सांबाळटा, तांची कुयदाद घेता, भलायकी सांबाळटा आनी समाज न्हयकारिल्ल्या प्राण्यांक रावपाक घर दिता. पॅट्रन ह्या सिरिजांतलो आनी एक गॉडफादर. आज आमी आसात वेलफेअर फॉर एनिमल्स गोवा ह्या संस्थेच्या भितर आनी हांगा अतुल सरीन हो एक एनिमल लवर. हांगा खासा ताणें आपलें एक घर जें आसा थंय एक फार्म कशें केल्लें आसा आनी थंय सगळे तरेचीं जनावरां आसा. Actually moved from the UK about 15 years ago to this beautiful state of Goa. But then moving here, I realized, that many stray animals were suffering. So I opened an NGO,
And I think to date we have rescued more than maybe 10,000 animals, till now, which includes cows as well. We do get some government funding for the cattle feed, but again, more enthusiasm is required from the panchayats, municipalities. I think if we all get together, it will help. And sometimes there are delays in the funding to arrive from the government schemes, which causes a lot of hardship for the NGOs. So our expenses are about 4 lakhs a month, which includes staff, which is very important, and doctors, and also catching staff, attendants, cleaners. Cleanliness is very important. तरेतरेची जनावरां जी रस्त्यार आसात तांकां ते रेस्क्यू करतात, हांगा हाडटात, जखमी असलेले तांकां ट्रीट करतात आनी तांचो सांबाळ करतात. He got hit by a car and he lost his leg. So we've adopted him, kept him here, but he's one of the lucky ones. So this beautiful bull here, he's completely blind. He's got severe cataracts. So he was used as a plowing bull. And then once he went blind, his owners didn't want him. His name is Shankar. Shanku, look at this boy. And very sadly, it has been caught in an electric wire, so it's damaged its wing. It's a Brahmini kite. We are the only NGO in Goa that we also help other species, for example, rabbits. And you will see we built a special area for rescued rabbits. झाडाची पालो किंवा चुट्टां केळम्याचे हें अशें कितें ग्रिनरी कितें मेळटा तें आमी सदांच अशें सरावंडींग वचून आमी एकठांय करतात आनी तांकां हाडून आमकां दिता सदां. अतुल सरीन म्हणटात तशें की जर मनीसपण आसा जाल्यार खंय तरी आमची प्रत्येकाची जबाबदारी आसा की एक मनीस म्हणून ह्या पृथ्वीचेर जितले जीव आसात, मागीर त्यो गाय आसूं, बोकडी आसूं, माजर आसूं, कुत्रो आसूं, ह्या सगळ्यां कडेन एक बारीकशी फूल ना पाकळी अशें कर्तव्य आमी करपाक शकता. प्रुडंट मिडिया खातीर साहिल मांद्रेकारा बरोबर राधिका कामत सातोस्कार. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळुया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. Be prudent, be safe. Keep watching Prudent.